नमस्कार. दंपरच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. खबरो विस्तारान. म्हादय प्रवाहाची बंगळुरूत चौथी बसका जाली. महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाक गोंयचो तेको. कर्नाटकान ताका विरोध केलो. गोंयान कळसा भंडुरा प्रकल्पाचे जॉइंट इन्स्पेक्शन मागिल्ले. ताका कर्नाटकान विरोध केला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्याचे मुखार काढून कर्नाटकाचो जॉइंट इन्स्पेक्शनाक विरोध. काणकोणा मनोहर बायपास रस्त्याचेर मिनी टेम्पोचो रस्तो क्रॉस करपी चलयेक धपको. चलयेच्या तकलेक मार लागला. ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात उपचारा खातीर एडमिट केला. टेम्पो स्क्रॅपान भरिल्लो आसलो. तो उमथलो. स्क्रॅप अख्खे खंय रस्त्यार पडिल्ले. किती झाले? सर वो पीछे को गाड़ी ओवरटेक कर रहा था, वही देख रहा था सर, तो वो आगे आ गई थी तो मैं अचानक से टर्न मार दिया तो उनके तुम्हारा गाड़ी साइड में गया पहला, हाँ। वो लड़की को डैश किया तुमने? नहीं सर, वो लड़की जा रही थी और मैंने पीछे को देखा, कार ओवरटेक कर रहा था मुझे, तो मैं पीछे को देखने लगा तो अचानक से उनकी तरफ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने टर्न मार दिया सर, अचानक से ही मोड़ दिया। उसको सेव करने की कोशिश की आपने? हाँ, उनको सेव करने की कोशिश की मैंने। किधर से आया था गाड़ी? ये ललित होटल से आ रहा था। किधर जा रहा था? इधर आगे गुले में सर अड्डा हुआ है। स्क्रैप लेके जा रहा था। गाड़ी किधर का है? गाड़ी मालूम नहीं सर, वो क्लीनर का था, वो कचरा में डालते थे सर। काणकोण मनोहर बायपास हायवेचेर आज एक ॲक्सिडेंट जालो. त्या ॲक्सिडेंटा भितर एक चेडूं जखमी जाल्लें आसा. सविस्तर म्हायती अशी की एक जी रिक्षा आशिल्ली स्क्रॅपाची, ती स्क्रॅप घेवन ललित हॉटेलांतल्यान गुळे हांगा हो स्क्रॅप घेवन वयताली. वयता वाटेर ताका एक गाडी ओवरटेक करता. ताचें लक्ष विचलीत जालें आनी फुडें येवपी जें चेडूं एक हांगच्यान चलत वयतालें तें चेडूं ताका दिश्टी पडना. त्या चेडवाक ताजो धपको लागलो आनी चेडवाक तकलेक इजा जाल्ली आसा. ही गाडी परती पडली आनी जो सगळो स्क्रॅप आशिल्लो तो रस्त्यार पडलो आनी ते चेडवाक काणकोणच्या हांगच्यान काणकोण हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा आनी काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान ताका मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा. जे उपचार सद्या चालू आसा. काणकोणच्या पुलिसांनी हांगचे हो जे रिक्षेचो ड्रायव्हर आसा ताका सद्या डिटेन केल्लो आसा आनी फुडलो तपास आसा काणकोणची पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. जम्मू काश्मीराच्या पहलगाम वाठारात पर्यटकांचेर आतंकी हल्लो. आता मेरेन 26 पर्यटकांक मरण आयिल्ल्याची खबर. हिंदूंक टार्गेट करून खंय शूट करपाची घडणूक. सावदी अरेबिया सावन परत आयल्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. सुरक्षा वाडोवपाच्या नजरेन प्रधानमंत्र्यान निर्देश दिल्यात. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान हल्ल्याचो निषेध केला. जम्मू आणि काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. आमी इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसत अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिजम स्टेट असल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सदोदीत अलर्ट आसता. बट जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ही टायटन केल्ली आसा. हांगा पहलगाम भोंवपाक गेल्ली आमी गोंयच्यान आयिल्ली पळय थंय रावली आनी काल ट्रॅव्हल बगान आमकां पहलगाम भोंवपाक व्हेल्ले. आमी ABC आरू बेताब आनी चंदनवारी पळयल्ले आनी आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसलो बैसरण वचपाचो. आमी सकयल लंच करताली जाल्यार म्हणल्यार आमकां फायरिंगाचो आवाज आयलो वयल्यान आनी इंजर्ड लोक वयल्यान सकयल धांवतात ते दिसले. सो धांवपळ जाली आनी आमकां थंयच्यान लोकल्सांनी आनी अमित आमचो ट्रॅव्हल बग गायड आसा ताणें रेस्क्यू केले आनी आमकां वयले भायर आनी आमी सेफली श्रीनगर पावली ट्रॅव्हल बगाक. सो हांवें तांकां सांगलें मागीर तेंच्यांनी ते कॉर्डिनेट करून थोडे लोकल्सांक सांगलें, पुलिसांक सांगलें आनी मागीर आर्मीक सांगून आमकां हॉटेलांतल्यान तेंच्यांनी भायर रेस्क्यू केलो आनी वीथ आर्मी प्रोटेक्शन पुलीस आनी लोकलांनी आमकां खूब हेल्प केली. लोकलांनी हेल्प करून आमकां सुशेगाद गाडये कडेन व्हेले
गाडयेन आमकां फुल एस्कॉर्ट करून गाडयेन व्हेले. गाडयेंतल्यान मागीर आमकां विथ प्रोटेक्शन आमकां थंयच्यान आमी तांकां हाडून श्रीनगर दवरले. आतां सगळे श्रीनगर आसा आनी एवरीवन इज सेफ. टोटल 26 जाण म्हज्या ग्रुपान आसा. म्हापसा गांवसवाड्यार एफडीएच्यो धाडी 3 बेकरींनी एफडीएन इन्स्पेक्शन केले. एका बेकरीत नितळसाण नाशिल्ल्यान बंद करपाचे आदेश एफडीएन दिल्यात. तांकां 10,000ची खंय फायन मारल्या. एफडीए अधिकाऱ्याची म्हायती. सो फाटल्या कांय दिसांनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका जाग्यार एट वन प्लेस there is a unit which is operating under unhygienic conditions, and today we tracked it down at Gausawado, and we found that there were a lot of violations. So we have asked these unit to shut down operations. Similarly, we have seen other 2 units also. There one unit in Moira which was a pretty good condition, so we appreciated that they were following all the norms. And we have tracked down the retail outlet, which is a very well known place here in Mapsa, and unfortunately they were operating without the FDA license, so we have fined them 10,000 rupees, and we've also drawn samples. खूपच असे म्हणजे नॉन कम्प्लायन्सीस असलेले इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशियन्सीज असलेले. देर वॉज नो सॅनिटरी कार्ड्स ऑफ दी फूड हँडलर्स आणि भरपूर अनहायजिनीक कंडिशन नासलेल्या कारणान आमी तांकां बंद करपाक लायला. जेन्ना शॉपार तुमी पळयलें जाल्यार शॉपान पॅकिंग डेट वगैरे कशें कितें? या शॉपान जे प्रोडक्ट्स असलेले ताजेरूय कांय लेबल्स नासले. देवर नो लेबल्स ऑन द पॅकेट्स. सो वीव ट्राय टू ट्रॅक डावन. वीव गॉट टू नो दॅट द मॅन्युफॅक्चरर is from other states and is supplying into Goa. So now our aim will be to establish who are these suppliers. शांतीनगरार चायनीज फास्ट फूड रेस्टॉरंटार भरिल्लो सिलिंडर ब्लास्ट जालो. कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना. फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान आडेकडेची शॉपां वाटोवपाक शक्य जालें. फायर ब्रिगेडीन रेस्टॉरंटात आनीक एक सिलिंडर आशिल्लो तो सेफ काडलो. 5 लाखाचें लुकसाण जाल्याचो अदमास. आदलो आमदार लवू मामलेदाराचे खुनाचे केशीत आरोपी रिक्षावालो मुजाहिद्दीन सनईदीचेर बेळगांव पुलिसांनी 200 पानी आरोपपत्र दाखल केला. 15 फेब्रुवारी दिसा बेळगांवच्या खडे बाजारात गाडी लागली म्हणून वाद जाल्लो. उपरांत आरोपी सनदीच्या हल्ल्या उपरांत लवूक मरण आयिल्ले. कोंकण रेल्वेचो पीआय सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल महम्मद हुसेनाक 25,000ची लाच घेताना धरले. विजिलन्साच्या टीमीन तांकां अटक केल्या. दोगांकूय 7 दिसाचो रिमांड. कर्नाटकी मास ट्रेडरा कडच्यान खंय लाच घेताले. ट्रेडरानूच एसीबीक कागाळ केल्ली. गुडलराची ही दुसरी केस. आदी ड्रग्साचे केसीत सस्पेंड जाल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा घरा धाडटा. कोकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक 25,000ची लाच घेतना धरले. दोगांकूय अटक जाल्या. So we received a complaint on the 21st, a written complaint, that there was a demand for 2 lakh rupees and monthly 25,000 rupees to be paid to PI Konkan Railway. The information was conveyed through another Konkan Railway police called Hussein. So accordingly, we registered the complaint by going through the transcripts recorded by the complainant, which had the ingredients of an FIR, and thereafter we laid a trap and caught both the people red-handed with an advance amount received by them for 25,000 rupees. So accordingly, they have been placed under arrest. But role of PI Gudlar is very much clear. Yes. Because at the time of receipt of money, PI Gudlar's voice and his conversation was also recorded. मुख्यमंत्री म्हणटा घरा धाडटा असले खपोवन घेवचे ना. जो गिल्टी करता पळय न्ही तो अशा पद्दतीन धरलो वयतलो. सर ह्याच्या पयलीं सुद्धा तो इथून सापडला फ्रेंड झाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर तस्करी केल्ल्या 800 किल बीफ रेल्वे पुलिसांनी मडगांवा स्टेशनार जप्त केला. भायल्यान चिकन, भितरल्यान खंय बीफ. दिल्ली सावन गोंयांत बीफाची तस्करी जाता म्हूण कळटा. थळाव्यांनी एका दुबाविताक धरून पुलिसांच्या ताब्यात दिला. बॉक्सांनी बीफ भरून 4 वाटेन चिकन भरिल्ले. रेल्वे पुलीस चौकशी करतात.
बेकायदेशीर तस्करी केल्ल्या 800 किल गोमांस रेल्वे पुलिसांनी मडगांव स्टेशनार जप्त केलें. दिल्ली सावन गोंयांत बिफाची तस्करी जातले म्हणून म्हायती मेळटा. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार बॉक्सांनी बीफ भरून चारूय वाटेन चिकन दवरिल्लें. मजगतीं रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करता. पळय जाल्यार हांगा बिफाचे ह्या सगळें वास कन्सायनमेंट 11 बॉक्सां, एक बॉक्स 70 kgच्या बॉक्सा 800 किलो टोटल हें मास आनी वास घेवपा जाना सामकें घाण सामकें बुरसो वास मारता मुखार वचून पळयल्यार. आमचें प्लॅनिंग कितें आसलो हें धरल्याचो धरला कोण येता पळय बीफ वेंडर जावं कोण तो बीफ ट्रेडर आसलो आमकां तेका धरपाचें हें खूब आसलें कित्याक एवरी टायम आमी फक्त हेंच धरता कोण हाडटा पळय अशें इतलें घाण हें करून तितलें पयलींच्यान दिल्लीच्यान आमकां तेका तेजेर नजर आसली. पळय जाल्यार लोकांनी तेका खंय तरी एक कडेन पळयलो एक हॉटेला कडेन तो कितले वेळ म्हणपा लागलो हांगाच म्हणपा लागलो तो हेजेरूच नजर आहा तो येता व्हरपाक सोदता पूण तेका व्हरपाक चान्स मेळना कित्याक पुलीस आसले थंय पुलीस तेजी सगळी सुरक्षा करताले पळोवन आनी तेका आमी थंयच्या लोकल लोकांनी धरलो धरून तेका आतां तेका अख्तर वेपारी म्हणटा तो पणजेचो तेज्या नांवार येयल्लें आहा सगळी 800 kg दिल्लीच्यान. हांव आतां मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्टेशनार उबो आसा आनी हांगासर प्लॅटफॉर्म नंबर 6 हांगासर 800 किलो गायेचें मांस तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा. हें जोल्ला एक हिंदू संघटनान तें जोल्ला कित्याक ताका हांगासर लोकांनी इन्फॉर्म केलें की हांगासर कितें तरी एक कन्सायनमेंट येयलो आहा ताचो वास मारता आनी अशें कळून येलें की हातून चिकनू आसा आनी गायेचें मांसू आहा मिक्स करून हाडला म्हणजे हाल्यार समज धरलें जाल्यार ते बाबा हें चिकन म्हणटा पळोवपाक पूण तितून भितर चड बीफ आहा आनी हे इश्यूआचेर पुलिसांकूय डिटेन केला आनी कोंकण रेल्वे पुलिसाचेर फुडली इन्क्वायरी ताची चालू आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साल्वेडायस. फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन बंद आशिल्ली सेंट कॅथड्रिलाची गोल्डन बेल थंयच्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन सारकी केला. पोप भायर पडल्या उपरांत ताच्या निमाण्या संस्कारा दिसा बेल वाजोवपाचे बिशपांच्या सगळ्या चर्चिंक आनी चॅपेलांक आदेश. ते उपरांत तरणाट्यांनी फुडार घेवन ही बेल सारकी केल्या. ASI कडेन हे विशीं लेखी कागाळ दिवन बेगोबेग बेल सारकी करपाची मागणी केल्या. जी वयर दिसता पळय तुमकां सेंट कॅथड्रलाची गोल्डन बेल ती आतां ऑलमोस्ट 15 म्हयने मायज जाले ती चलना. सो आमी आमच्या इन्क्विजिटिवनेसाक लागून आमी वयर गेले पळय जाल्यार ताचो डोंग एक आहा बेलीचो वेट आहा 2000 प्लस त्या डोंगाचो वेट अरावंड 300 kg जाता तो काडून सकयल दवरलेलो आसलो. त्या कोणी मस्ती केल्या मुद्दम केला ते आमकां एक दुबाव मारता. सो आमी कितें केलें आमच्या गांवचे लोक सगळे एकठांय जाले एक 10-12 भुरगे आमचे यूथ आनी आमीच तो काडून परतून हात असो घातलो. एक दीस आयज जालो फाल्यां एक दीस आनी पोपाचें फ्युनरल आहा त्या दिसा आमकां तो वाजोवंक जाय आनी जेन्ना न्यू पोप जाता तेन्ना आमकां वाजोवंक जाय. फक्त बिशप चर्च म्हणून फायदो ना ती बेल म्हणटा ती गोल्डन बेलाक ताका एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आहा हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू आहा ती 4 किलोमिटर फुडें वाजता. आमी ट्रायल मारल्या चलता ती देवाच्या कृपेन थंयच चल्ल्या पुरो म्हणून मागता आनी एसाक मागता की तुमचें कितें करपाचें एस्टिमेशन तें मातशें बेगीन करा चॅक करा आनी कितें ऑल्टरेशन आनी कितें घट करपाचें मातशें करा. सेंट कॅथड्रलाच्या ह्या गोल्डन बेलीक इतिहासीक महत्व आसा. ह्या बेलीचें वजन 2000 किल मायज आसा. ही बेल वाजोवपाकूय म्हत्व आसा. 15 म्हयन्याक सावन खंय ही बेल बंद आशिल्ल्यान फादरान हे विशीं ASIक चीट बरयल्ली मात आजून मेरेन ASI कडच्यान कांयच हालचाली जावंक नात. सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड भायर काडटना आनी परत भितर घालतना ही बेल वाजोवची पडटा. सप्टेंबर टील एप्रील ASIन कांयच केलेलें ना. हांवें परतून वासपूस केली तेन्ना कळलें की बाबा आहा तशेंच आहा आनी कांय केल्लें ना. सो हांवें आयज रिटर्न कंप्लेंट इनवर्ट केली आनी तो ऑफिसराक कन्जर्वेशन एसिस्टंट आहा रेड्डी म्हणून ताका फोन मारलो आनी ताका विचारलें बाबा कितें केलां तो म्हणलो इनवर्ट केला ती आपल्या डेस्कार पावतना आपूण इन्स्पेक्शन करता आनी ताका एस्टिमेशन सगळें करचें पडटलें. सो म्हाका मग खंय तरी आमच्या ASIन सिरियसनस दाखोवचें कित्याक इट इज वर्ल्ड हेरिटेज सायट. तुमी अशें मोन्युमेंटाचे लोकांचे सेंटिमेंटाचे बरें जेवचे न्हू. आमी हे तुमकां फर्स्ट आनी लास्ट वॉर्निंग हेच्या पयलीं तुमी आमचे अशें रिस्टोरेशन करूंक शकना जाल्यार बरोवन दिया आनी तुमी ऑफिस सोडून वचा तुमी. आमी हें करूंक शकता आमचें रिस्टोरेशन आनी आमचे हेरिटेज आमी सांबाळूंक शकता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोंयांत वाडपी कायदो सुवेवस्था आनी टॅक्सीवाल्यां विशीं मंत्रिमंडळ बसकेंत चर्चा जाली. मुख्यमंत्री म्हणटात टॅक्सीवाल्यांचे अंतर्गत वाद खपोवन घेवचे ना. ट्युरिस्ट गाडयेंत आसतना टॅक्सीवाल्यांनी दादागिरी करची न्ही. विशय तडीक लावंक सरकाराचो यत्न सगळ्या एग्रिगेटरां खाला हाडूंक एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत जाय मुख्यमंत्री उलयला. गोंय सरकार पर्यटन अपग्रेडेशन करीत आसात मात टॅक्सीवाल्यांचे वाद मिटोवंक सरकारा मुखार व्हडलें आव्हान तयार जालां. एके वटेन टॅक्सीवाले देमैज पयशे घेता म्हूण पर्यटक बोळ मारतात जाल्यार दुसरे वटेन टॅक्सीवाले आपूण एकमेकां वांगडा झगडटात. ह्या सगळ्याचो परिणाम मात पर्यटनाचेर जाता. विशय तडीक लावंक यत्न म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो.
कालची मिटींग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आनी विशेष करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आनी टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करता ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी ट्युरिस्ट जरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय हाजेर वी आर कमींग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी गायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना, तेका रिन्यूवल करपाची गरज ना, त्यांच्या फायद्याचें आसा. बट दे शूड कम ऑन अ ॲप बेस्ड टॅक्सी. ताच्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर ही डिसिजन सरकार घेतले. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आणि शिरीष कुंकळकार. भोमा रस्त्याच्या डिमार्केशनाचे काम जाले. PWDच्या अधिकाऱ्यांनी रस्तो मेजून थळाव्यांक प्लान दाखयलो. मात सातेरी देवळाच्या मुखार ऑफिसर आणि थळाव्यांचे तोंडाक तोंड. देवूळ सेफ म्हूण ऑफिसर सांगतात. थळावे म्हणटात बायपासूच जाय, पुलाचे पिलर खंय येता ते दाखोवपाचे. मुख्यमंत्री म्हणटा की ते दुबाव असल्यार लोकांनी परत येवन उलोवपाचे. केंद्र सरकारान बोमा फ्लायओवराक निधी मंजूर केलो, मात थळाव्यांचो रस्तो रुंदीकरण फ्लायओवराक विरोध. थळावे म्हणटा बायपासूच जाय. हांगासर पयर आमी सीएम सरा कडेन गेल्ले उलयल्ले प्रमाणे हांगासर कांय घडना. कित्याक आमी सीएमा कडल्यान प्रॉमीस करून घेतलेली की तुमी हांगासर मार्किंग करा, कसले खंय खंय तुमचे कॉलम्स बीम येतले उबे येतले पळय न्हू ते मार्क करा म्हणून. पूण ते हांगासर कांय जाल्लें ना. हांगासर फक्त जे आतां एक्विशन करपाक तांकां एरिया कितली जाय पळय न्हू ते मार्क करून पळयता आतां. जे अलायनमेंट कांय ना, कांय प्लॅन ना, कांय ना. तांकां जर विचारीत तुमचे कितें प्लॅन आहा म्हणल्यार कांय ना. तांकां फक्त आतां एक्विशन करपाक जाय. आनी हें देवाक आमचें हेजें न्हू मुर्चे हाडून थापान गेल्लें न्हू रेणीनूच वयर सांगलें सगळीं देवाक देवचाराचे पासून तुका हें तशींच आसा सैमीक तांकां थंय हालोवपाक हें जग मेळपाचें ना. कोर्टांतल्यान आमी जेन्ना हें मागला पळय न्हू कोर्टांतल्यान तेन्ना आमकां कोर्टान दाखयला कितें 60 मिटरा शिवाय हायवे जावंक शकत ना म्हूण सांगला. जाल्यार ते 25 मिटर खंय माफ करता ना. तेंच्यांनी सांगोनी PWD मिनिस्टरान सांगोनी न्हू की आमकां नितीन गडकरीन सांगोनी आमकां की बोमान आमी 25 मिटर रस्तो करता जालें. 25 मिटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना. 25 मिटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना. आतां लोकांक पिशान काडून की आमी इतको रस्तो करता म्हणून करताले आनी मागीर कितें परत मागीर उरलेले घरांचेर बुलडोजर चडयतले. म्हाकाच खबर आसली तें जें डेमॉन्स्ट्रेशन आसा तें संजयान हांगा क्वेश्चन करून हे बिडकी कळोवन गेल्ले. साक्ष आसा प्रुडंट मिडिया. उत्तम पार्सेकर सराक हांव विचारता तुवें मुरमून तुका लेटर केल्लें हेजो आन्सर दी म्हणून ते कित्याक दिलें ना. ह्या उत्तम पार्सेकराक जो मनोहर भाईन 10 मेंबर कमिटीन तुका बायपास काडूंक लायलेलो तो खंयच्या आदाराचेर सांगता फिजिबल ना म्हणून. शेतान खंयच्याय आदाराचेर तूं सांगता फिजिबल ना म्हणून. मजगती ऑफिसर सांगता देवळाक घरा सेफ. माफ कर म्हणटा सराक आनी आमचें स्ट्रक्चर बाबा ब्रीज स्ट्रक्चर एलिवेटेड स्ट्रक्चर एज खंय खंय वता हें आमकां तांकां दाखय म्हटलें. सो आमी ती एज घालून तांकां दाखयता आमचें स्ट्रक्चर म्हणजे एलिवेट जालो जाल्यार तेजें स्ट्रक्चर खंय येतलें अप टू एज बाउंड्री. ही एक्विशन जाली पण तेजी एज बाउंड्री आमची 25 मिटर एक्स्ट्रीम एज टोटल रोडाचे 6 लेन रोड. असं सर्विस रोड घेतला मागीर 6 लेन रोड 3.5 अशें करून 25.5 मिटर हाजो वीथ आसा टोटल. हाजे वयर कांयच जायना. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें कन्फ्युजन असल्यार परत मेळचे. अरे परत एकदा कशें आसता पळय लोकांनी तांकां परत सांगला हांवें सगळ्या सायटीचेर मार्किंग जावली सगळ्या समजुली तेंच्यांनी म्हाजे परत येवचें परत उलोवया. चीफ मिनिस्टर रेडी आहा उलोवपाक सगळ्यांक. हय हय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि शिरीष कुंकळकार. शिवोले ANCन 11 कोटीचे ड्रग्स धरले. 110 ग्राम हाय मायक्रॉन LSD सयत केरळ्याक धरला. आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय ANCची SP सुनीता सावंतान उक्तायल्या. धरल्या त्या आरोपीची खंय अजून मेरेन कसलीच गुन्यांवकारी फाटभूंय ना. Called it as the biggest LSD liquid acid seizure by Goa police and have seized 110 grams of high micron LSD liquid worth rupees 11 crores 7 lakhs. It may be noted that high quantity of potent liquid is sufficient to produce again 10 to 12 lakhs of LSD blots
which would cost approximately around 3 to 5,000 rupees per blot. So accused used to sell the drugs in drops and used to lace blotting papers with the liquid and further supply it to his customers as per their requirement. The accused has been identified as Mr. Mohammad Samir. He is 29 years of age. He is a native of Palakkad, Kerala, and has been living in Goa for last 5 years. He was presently running a guest house in Baga. Accused also rented an independent house at Bamanwado, Shuolim, where he operated this drug business. The ANC received information that a Kerala native has been dealing in high micron LSD drops. कला अकादमीत व्यावसायिक नाटका वेळार यंत्रणेच्या तांत्रिक नाटकांचो कला राखण मांडान खर निषेध केलो. सावंत सरकाराक धुलो. मंत्री खंय आमचेर आरोप करतालो तो मेरेन बरे आशिल्ले. शरद पोंक्षे सारख्या कलाकाराचेर आरोप बरोबर न्ही. गोविंदाक देवोवचो हो आरोप खंय दरेका कलाकाराचेर. कलाकारांचे तियात्रा दिसा सुपारी आंदोलन. कला राखण मांडान कला अकादमीत जाल्ल्या तांत्रिक बिगाडाचो खर निषेध केला. तशेंच मंत्र्या कडल्यान जाल्ल्या आरोपांक कलात्मक जाप म्हण सुपारी आंदोलन करतले म्हण घोशणा केल्या. ज्यो घटना आता 2 घडल्यो त्याचो आमी कला राखण मांड म्हणून तीव्र निषेध करता आणि तितून कलाकारांचो म्हणजे सुरवातीच्यान पयली आमचो अपमान तो करतालोच हे आमी सगळे जाण उगीच अखंड तांडव करता अशें सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतीक मंत्री आसा तो करतालो. आणि आता तेजो इतलो हे वाडली की ताणें शरद पोंक्षे सारख्या मनशाकूय सांगलें की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून. ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही तेन्ना आता जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आता जागे जाल्ले आसा. म्हाका दिसता आता वेळ येयल्ली आसा की कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्याला आता देवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांवें मॅसेज ती धाडलेली आसा की हेका आतां खंय तरी आवरा हे देमायज जावपाक लागला. हो आरोप कोणाचेर एक शरद पोंक्षेचेर न्ही गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांचेर हो आरोप आसा. आमचेर केला, तुमचेर केला, प्रेक्षकांचेर केला. आणि ह्या गजाली खातीर हांगाच ह्याच कला अकादमीच्या हांगा गेटी मुखार आमी एक फावट आंदोलन केल्लें. आमी कलाकार आमी कलात्मक रितीन आंदोलन करता. आज परत वेळ आयल्या कलात्मक रितीन ह्या सरकाराक जाप दिवपाची आणि ती बी ज्या लोकांनी हे आंदोलन आपल्या हातान घेतला त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचे आणि ते आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले. ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरला सुपारी आंदोलन. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंयांत NEP लागिल्ल्यान अनुसावन डीएड बंद. अनुच्यान डीएडाक एडमिशनां दिवप बंद. ह्या अभ्यासक्रमाक राज्यातल्या 4 ट्रेनिंग संस्थांनी प्रवेश मेळटालो. एकूण 250 सिटां आशिल्ले. हो अभ्यासक्रम बंद जालो तरी ते बदला दुसरो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. केंद्रा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत खंय निर्णय जातलो. इतली वर्सां जो गोंयांत डीएड कोर्स चलतालो तो अंदूच्यान बंद जाता. कारण जे NEP लागू जाला ताजे लागून हो जो डीएड कोर्स आसा तो बंद जाता. आणि गेल्या वर्सा ज्या स्टुडंट्सांनी डीएडाक एडमिशन घेतलेले तेंचे फक्त जे सेकंड इयर उरला ते सेकंड इयर ह्या वर्सा चालू आसतले. पूण नव्यान जर कोणाक हो डीएड कोर्स करपाक जाय तो करपाक मेळचो ना, ते एडमिशन जावचें ना. आणि अंदूच्यान जो हो डीएड कोर्स आसा तो बंद जाता. दिवचलच्या नव्या बायपास पावसात पालसण कोसळून परत रस्त्यार माती येवची न्ही म्हूण दोंगर कापून माती काडप सुरू आशिल्लें. काम अर्धवट सोडिल्ल्यान थळावे विटल्यात. अर्द्याकुट्या कामाक लागून अंदूय पालसण कोसळ्यार जबाबदार कोण म्हूण थळाव्यांक प्रस्न. फाटल्या पावसात पालसण कोसळिल्ले. फाटल्या वर्सा पावसात दिवचलच्या नव्या बायपासाचेर पालसाण कोसळिल्लें. सगळी माती रस्त्यार आयिल्ली. तेन्ना सावन कुशीकचो दोंगर कापप सुरू आशिल्लें. ह्या वर्साचो पावसाळो एका म्हयन्यार येवन रावला, मात आजून हें काम पुराय जाल्लें ना. तशेंच माती काडपाचें काम अर्दवट साणिल्ल्यान लोकांक फाटल्या वर्साची परिस्थिती परतून येतली म्हूण भिरांत. पूण आयज एक वर्स परत पावस तेकलो. आयज जर आमी हांगा पळयता तांच्यांनी हिल कटिंगाचें जें काम हातीन घेतलें, फुल्ली हिल कट केली बरोबर आसा. पूण ज्या पद्दतीन केलां आनी तें काम अर्दवट सोडलां पळय ते जर तुमी पळयशात जाल्यार येता त्या पावसान सगळे ही जी माती वयली आसा
जावं ती लोबरां आसूं माती आसूं ही सगळी रस्त्यार येतली आनी परत ते एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. सो एक वाटेन जर पळयशात तुमी जाल्यार मिसमॅनेजमेंट ह्यान पयलीं जाल्लें तेंच्या कडल्यान, ज्या जाग्यार रिपेरिंग घालपा घालून नासली, पण आतां परत आनीक मॅस करून उडयल्लें आसा. हो स्पेशली रोडूच जो केल्लो आसा तो सांखळेकारां खातीर, दिवचलकारां खातीर कांयच येना. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवपा जाय. जेन्ना तूं म्हणटा की भिवपाची गरज ना, की कोणाक, फक्त सांखळेकारांक आनी दिवचलकारांनी सदांच भिवन हांगासर दीस काडचे. ह्या वर्सा परत अशें जालें आनी वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना कोणाचो जीव जर गेलो जाल्यार कोणाक आमी जबाबदार धरपाचो. आतां तुमी पळया, ही फाटल्याच्यान तेंच्यांनी हे काडपाक चालू केली माती, पण ती सारकी काडूंक ना आनी नियोजन सुद्दां बरोबर ना. थोडे कडेन गटर सुद्दां ना सायडीच्यान आनी ही माती काडटाली ती कोणी तरी काडली हो क्वेश्चन मार्क आसा. सगळ्यांक व्हडलो क्वेश्चन मार्क, ही माती आनी लोबऱ्या कोणी काडली? ही खऱ्यांनीच सरकाराचें काम आसलेलें काय खंयच्यान कोण येवन आपल्याक जाय ते कोणाचें लक्ष नासल्या कारणान आपल्याक जाय ते करून ही लोबरां काडली आनी विकली काय? ताका लागून बेगीनच ही सरकारी यंत्रणा तेंच्यांनी बेगीनातल्या बेगीन काम करचें आनी जर हे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून कोणी जर ही हांगासरली माती व्हरोन दुसरे कडेन खंय लँड फिलींग बीन जालां जावं इकल्या लोबरां जाल्यार तेंचेर बेगीनातल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.